पळय कितें कितें एक लॅम्बो हे लॅम्बो भवानी कितें कितें आहा तें तुका सांगता हांव तुमकां पळय BBS व्हील्स आसा कितें मागीर हेलाचे हॉर्न आहा आतां न्हू थोडे हेटर्सांक हांवें स्पेशल कॉमेंट सेक्शन ओपन दवरला भोकीत रावत थंय पळय कितली घाण जाल्या ती आयज बरी चकचकीत करता सारकी पावरफुल फूल पावर सारकी शॅम्पू केलो सगळो फूल पावर सारकी घासून काडले आता उदीक मारपाचें हेजेर मागीर जाली चकचकीत फायनली गाडी धुवन जाल्लेली हा चकचकीत केल्या पळयान गाडी सारकी फूल पावर आनी पाय भायर काडटा म्हटल्यार पावसाळो पळय हळशीक वाज शी पळय बांयचें उदीक पळय कितलें ट्रान्सपरंट आसा पळय तें हांगासर न्हू बरें व्हडलें एक नुस्तें आसा तें केन्नाय अचानक येता वयर आतां पळया दिसता जाल्यार आं धाकटुलें न्हू बरें व्हडलें आहा सारकें कमीत ते कमी एक 5 किलाचे आसतलेले दिसाना पळय सकयल आसतले सो गायज हांव म्हाज्या फ्रेंडाच्या शॉपार येयल्लो आसा आतां हांवें आनी कितें म्हणटा तें आमी चिंतलेले आयज खंय भायर वयतले आनी बरें रील काडटले म्हणून आमचो डॉन न्हू खंय तो सो आतां चिंतलेले आमी भायर वयतले आनी बरें रील्स बीन काडटले म्हणून पळोवया आतां पावस तर ना जाल्यार फूल पावर व्हिडिओ काडया आतां फ्रेंडाचें शॉप म्हाजें आनी हो पळय हो डॉन आमचो ना ना सो गायज फायनली आमी हांगासर पावलेले आसा बागा आनी काय बरो पळय हांगालो व्यू टू गूड सारको फूल पावर आमी कडक सारके वत ना पळय सॉरी पावस ना पळय तसो फायदो घेवपाचो आनी व्हिडिओ काडीत रावपाचे फूल पावर तुमकां खबर आहा आमचे डेली ब्लॉग म्हणजे डेली व्हिडिओज आसूंक जाय आनी कितें म्हणटात ते आसता न्हू थोडे हेटर्सांक हांवें स्पेशल कॉमेंट सेक्शन ओपन दवरला भोकीत रावत थंय तुमकां जाय जाल्यार हे कॉमेंट सेक्शनान भोकीत रावा हेटर्स तुमकां पेडिग्री बीन काय घालिना भोकीत रावा तुमी रिप्लाय जाल्यार करता फूल पावर हे पळय काय बरें बरो भिजोन येयला आनी न्हिदला पळय न्हीद शाण्या न्हीद शिश्यागात पळयात गायज नुस्तें कित्याक ना खबर आहा हे पळय बोटी आतां निकत्यो वयतात दिसता हे पळय म्हणून हय आतां वयतले मागीर येतले मागीर आमकां नुस्तें मेळटलें फूल पावर सारकें येता रे फूल पावर फाटली गाडी पळय हय फाटल्यान पळय लॅम्बो भवानी आहा पार्क केल्लेली पळय कितें कितें एक हे लॅम्बो भवानी कितें कितें आहा तें तुका सांगता हांव तुमकां पळय BBS व्हील्स आसा कितें मागीर हेलाचे हॉर्न आहा बरें सारके पावरफूल प्रोजेक्टर्स आहा हिका मागीर पळय केदी व्हडली सायज आहा पळय ती मदीं मदीं ताका हांगा शाकान खाल्ल्या शाकान कुडके काडल्या पळय गाडयेचे बरें आहा फूल पावर आहा कितें तें सो गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स कशे आसात तुमी आय होप ऑल आर फिट एंड फायन आयज आसा आमी बागा आनी म्हाज्या वांगडा आहा म्हाजो फ्रेंड विश्वदीप पीपल नो हिम एज VK Vlogs गोवा जाय जाल्यार वचात आनी फॉलो करा सबस्क्राईब करा लाईक शेअर सबस्क्राईब जाय ते करा चपला वाटाणे कितें आहा ते मारा सारकें मरे हा सो गायज आमी दोगूय न्हू एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज दिवपाक सोदता तुमकां म्हणून आयज आमी हांगासर येयल्लेले आसा वी वॉन्टेड सम पीसफूल एरिया आमकां डिस्टर्बन्स नाका जावपाक सो आमी एक पीसफूल एरियेन येवन तुमकां ही मॅसेज दिता प्लीज व्हिडिओ स्किप करिनासतना आमची ही मॅसेज आयका न्हू रे विके सांग पळय कितें सांगूंक सोदताय तो सो कशें आसा की बेसिकली आतां ह्या दिसांनी मॉडिफिकेशनचेर खूब म्हणजे एक्शन बिक्शन घेता सो रायट टिंटेड ग्लास बी तांचेर एक्शन घेता पूण तातूंत सुद्दां कशें थोडे हे दिवंक जाय की आतां कशें आसा हीट वाडिल्ल्याक टिंटेड ग्लास बी मातशें एक टिंट जायच पडटा कित्याक डायरेक्ट वत म्हणजे स्किनीक इफेक्ट जाता आनी सेकंडली हे छपरी रायडर्स ते एक्झॉस्ट घालून गांवाच्या एरियांनी ऑर सिटीजांनी तुका बेश्टे ठो 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 करून बायकी चलयता दॅट इज कंप्लिटली रॉंग कित्याक मॉडिफिकेशन एक सर्टन लेवलाचेर आमी अलाव करूंक जाय कित्याक ती एक स्कील आनी हे लिमिटेड जे रायडर्स फालतू रायडर्स आसा तांकां लागून बरे जे प्रॉपर रायडर्स आसा तांकां सुद्दां फेस करचे पडटा सामकें तुमकां कितें खाजी घालपाक जाय यू गो ऑन ट्रॅक तुका जाय तें करा सो गायज कितें आसता जाणा एवरीथिंग नो एक
कितें म्हणटा ते प्रॉपर हेतून करू शकता. आता बाउंड्रीज आसूंक जाय, बाउंड्रीज आसूंक जाय. आता कितें कोण बायक रेसर आसा, कोण मोटरसायकल बायक रेसिंग करता, ते कितें हांगासर मेन वचून म्हापसा मार्केटान रेस करू शकना न्हू. एक प्रॉपर ट्रॅक जाय ताका, ते ट्रॅकार वचून करा तुम्ही. आनी आयज काल तुम्ही पयला आसतले गव्हर्नमेंट आमचे पुलीस ट्रॅफिक पुलीस खूब बरें काम करता, पण कितें आसा जाणा एक छपरी मनशा खातीर न्हू बरे रायडर्सांचे नांव घाण जाता. आता इन्स्पायर्ड ऑफ लोकांनी आता हे जे आमचे ट्रॅफिक पुलीस आहा खबर आहा बेश्टे थोडे जाण बेश्टे फॉर नो रिजन फायनी घालता. आता तेंच्या खातीर पळय तुमकां सांगता मर्डर क्रायम मर्डर म्हणटा पळय ते रेप चोरयो ह्यो आयच्या डेटीक न्हू सारखे गोंयान आमच्या अशें ह्या लेवलाक पावलेले आसा. हेजेर लोकांनी हेजेर न्हू फोकस करच्या जाग्यार न्हू आता जे भुरगे स्किल्स करता मॉडिफिकेशन स्किल्स करता तेजेर प्रश्न उठोवपाक लागल्या. आता तुमकां एक सिंपल एक लॉजिक सांगता 4x4 कार तुम्ही पयला आसतली जीप पयला आसतली न्हू. जीपीन कितें आसता मॉडिफिकेशन आसता खूब लेवलाचे मॉडिफिकेशन आसता, पण आयच्या डेटीक ती जीप भायर सरोन फ्लडेड एरियेन वचोन घरांनी वचोन जाणट्यांक गरीबांक जे फ्लडेड एरियान शिरकाल्लेले आसा तांकां रेस्क्यू करता. आनी हांव हे तुमचे सगळे सोशल एक्टिविस्ट आसा पळय तांकां विचारूंक सोदता तुमी तुमच्यो गाडयो घेवन वता जाल्यार सांगात न्ही. आतां केरला सारके थंय इतले ते एरियेन फ्लड जाला माउंटन कॉलेप्स जाला आनी तुमी थंय वचून छाडपणां करूंक शकना न्ही. सो कशें आसा थंय त्यो गाडयो आतां त्या लेवलच्यो मॉडिफाय केला म्हणून वचूंक पावोंक शकता. त्यो गाडी उदकान बुडोवन रिस्क घेता लाखांचे रिस्क घेता तातूंत ते वचून ते लोकांक जाणट्यांक बिणट्यांक काडटा सारखे. एक्झॅक्टली हेड्स ऑफ टू देम डेफिनेटली. आणि आमचे अशें न्हू की आमचे गव्हर्नमेंट कांयच करिना करता दे आर डुईंग अ ग्रेट थिंग. आता तुम्ही पळयलात आसतले आयज काल हर एक घर जे मातयेचे आमचे जाणट्यांचे पयलींची घरां आसा पोर्चुगीज टायमाची घरां आसा ती मातयेची जाल्लेली आसा. आनी मातयेची घरां म्हणजे इतलो जो पावस हो पडला पळय ह्या फावटी इट इज टोटल डेंजरस पावस पडलेलो आसा. हांवें बाबा म्हाज्या एंटायर लायफान हो पावस पळोवंक ना. आनी आयच्या डेटीन सगळी मातयेची घरां जी कॉलेप्स जाल्लेली आसा घरान कोण एक्सपायर जाता कोण आनीक कितें जाता कोणाक आनीक कितें जाता ना रे सारकें. सो ह्या हितून न्हू ह्या सिच्युएशनान न्हू आमी वचोन ते ठो गाडयो करता खबर आहा. प्लीज करनाका. फाल्यां तुमच्याय घरान कोण ना कोण आसतलो मम्मी डॅडी आसतली. हांव अशें देवा कडेन मागता कोण शीक जायना पुरो म्हणून कानाक धरून मागता चूक केल्या जाल्यार माफ कर म्हणून आमकां. पण कितें आहा कोणाच्या घरान ही सिच्युएशन येवंक जायना म्हणून हांव तुमकां ही मॅसेज दिवंक सोदता ना रे. सारकें तर बेश्टे येयल्या बसपाक हे कितें काय म्हणटात हे स्टायल म्हाजी फुल पावर सारकी. हे पळय कालवां कोणी कालवां फोडून येयल्या पळय कितली आहा ती. आनी हांव चिंतूंक नासलें पावसान पासून इतले ट्युरिस्ट आसतले म्हणून. हे पळय कितले ट्युरिस्ट आहा पळय हांगासर पळय फुल पावर सारकें. कोणी आयकलाय बागा कलंगूट नुस्त्या दर्याचे रेवेत बसून बिट्ट्या सूर्याचे फुल पावर. ते पळय घातल्यान हांगा नुस्तें काडटात पळय नुस्तें लाका करून पळय जा. आनी कितें हे पळय म्हाका विके ब्लॉगान कवर दिला मोबायलाचे अवी ओपन करता. माझे कवर कितें जाल्लेले रे अवी धूम मजा जाले तुझे कवर विके ब्लॉग्स व्हिडिओ पळयता जाल्यार पळय तेडी काय बरें कवर दिला पळय ताका मोबायलाचेर. थँक्यू रे भावा. मोबाईल झोन बाय विके ब्लॉग्स गोवा कलांगूट. मोबाईल तुजे कडेन एक्सेसरीज मोबायलाचे सगळी कवरां बरी कितें चार्जिंगाचे बीन कितें आहा स्पीकर बिकर सगळें मेळटा पळय कशें कितें. पळय हे कवर आसले मोबायलाक. सो गायज हांवें आज जेवणाक केला शीत दाळ आनी ह्यो जावन आसा भरलेलो बांगडो आनी म्हाजे फेवरेट मिरचेचे आचार. यम्मी बांगडो खूब दिसांनी गावला म्हाका. हांव आतां फटाफट खाता म्हाका भूक लागल्या. सो गायज आमी आतां घरा कडेन पावलेली आसा. आमी म्हटल्यार अवी घरा पावलेलो आसा. तो खंय तरी भोंवपाक गेल्लो आनी म्हाका हेणी खंयसरूच भोंवपाक व्हरोंक ना. कित्याक तो म्हाका भोंवपाक व्हरना अवी टोपी घालता म्हणून श्रावण हांव टोपी घालता म्हणून तो म्हाका भोंवपाक व्हरना खंय. तुजो श्रावण न्हू रे अवी तुजो श्रावण कितें श्रावण म्हणून श्रावणान कोणाक चेडवांक बीन घेवन भोंवंक जायना खंय. हे नाका जाल्लें लागता खंय हे नाका जाल्लेलें खरी गजाल. भुताडगी लागता जाल्यार तूं म्हाका ऑलरेडी भुताडगी कित्याक म्हणटाय तर भुताडगेक आनी खंयची भुताडगी लागतली सामकी न्हू.
बुताट ते बरी व्हडली बुताट लागता ना. सो आम्ही सून विदिन 2-3 days अशें आमी सून 3-4 दिसांनी प्रत्येकाक मेळपाक वचपाची आहा. तेका आमी टी शर्टां घेतल्या ती दिवंक जाय. बरो बापडा खुश जातलो तो सांगी आमकां. आनी बारीक सारीक आमकां लोकांनी हेल्प धाडलेली आसा मदत, सो ती आमी घेवन थंय वयपाचें आसा. लेट्स सी, होपिंग फॉर बेस्ट. तुम्ही खूप जाणांनी सपोर्ट दाखयला, थँक्यू सो मच. हांवें एक्सपेक्ट करूंक नासलें की लोक इतले बरे आसा म्हणून. आयचे डेटीन अशे बारीक सारीक लोक जे इतले बरे काम करतात ते व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट. सो खबर आहा न्हू तुमकां आमी कितें व्हिडिओ बी करता ते बरेच करता न्हू रे हवे. नाल्यार लोकांचे फालतूर कॉमेंटूय आसता थंय. एक बायलेन कॉमेंट मारला, तिणी मारला ते यू हॅव टायम फॉर एवरीथिंग बट डोंट हॅव टायम टू एडिट काय कितें म्हणटा, डोंट हॅव टायम टू क्लीन युअर हाऊस काय म्हणून. थंय हांवें एक बरें इन अ गुड वे हांवें एक असो पावरफुल कॉमेंट मारलेलो आसा. तेजे उपरांत थंय तेणी कॉमेंट मारला तुज्या युअर पेरंट्स टॉट यू टू डू व्हिडिओज काय म्हणून. येस, माय पेरंट्स टॉट मी टू डू व्हिडिओज and I am trying my level best to help people, not like you to comment here and there shit. कळ्ळें तुका. आनी कितें म्हणटा पळय ते नाका परस मोती व्हडले, सेम ते तशेंच सिच्युएशन आसता ते लोकांचे. तुमचें कामच फक्त बसोन बसोन नाका जाल्ले कॉमेंटात मारपाचे. आमी इतली हिम्मत आहा जाल्यार कोणाच्या दारार वच आनी अन्न ना तेंका वचोन कितें तरी खावपाक बी दी न्हू रे हवे. कितें टमाट तरी 1 किलो व्हर आनी दी. ते जावचें ना तिचे कडेन, कित्याक तेणी सांगला आय हॅव सर्वंट टू क्लीन माय हाऊस म्हणून. सो पयशे थंय वयता आसतले सर्वंटाक. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा ते. हांवें थंय कमेंट मारलेलो आसा पॉवरफूल सारको. कितें आमचे कडेन बाबा 2 रुपया आहा, तितूर आमी सारकी हॅप्पी आहा न्हू रे हवे. आनी आमी दुसऱ्यांकूय जाता तितले हॅप्पी करपाक ट्राय करतली हेच्या फुडें न्हू हवे. आनी नाका जाल्ले कॉमेंट मारताय खबर आहा तुका नाकातले भजे खावयतलो हवे. खावयता तसो. सो गायज कितें आहा, हेटर्स खूब आहा. आनी ही जी मॅसेज आसा खबर आसा, तुमकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता. एवरी डे एवरी डे आमच्या वांगडा आसपी मनीस तोंडार इतलो. तुमकां एक गजाल सांगता, आमच्याच वांगडा थोडे दीस पयलीं एक मनीस आसतालो, नांव बीन घेयना कित्याक मनशाचो मागीर इगो आनी सेंटिमेंट हटवता. आनी आवय यू आर डुईंग अ ग्रेट व्हिडिओज, म्हाजी मामी पळयता, डॅडी पळयता, अशें करून करून आवड आमचीच बारां मारूंक लागलो. तेणी तुका अमकें म्हटलें, तेणी तुका छपरी म्हटलो, हे ते म्हटलें आनी कितें कितें म्हटलें. एटलीस्ट म्हणटा वत आनी फुडल्या मनशान आमकां रेकॉर्डिंग करून दाखयलें पळय म्हणून हो असो म्हणून. आतां त्या भुरग्याक कितें म्हणून म्हणूं शकता आमी. वी कांट डू एनीथींग, वी कांट चेंज एनीबडीज पर्स्पेक्टीव लायफ. मेन म्हणटा पळय ते ह्या भुरग्याक आमी कितें म्हणूंक शकता, काय म्हणूंक शकना न्हू. भुरगो तो पण हांव कितें, हांव सारको रागाक सारको वायट. म्हाका राग बी न्ही जाल्यार हांव रियली कांट कंट्रोल, सारको एग्रेसीव जाता हांव. पण आय ट्रायड माय लेवल बेस्ट की हे थोड्या दिसांक न्हू हांव खूब सारको सुदारलेलो आसा आनी आय एम ब्लेस्ड. कळ्ळें तुका, तशें आसा तें. आनी असले लोक न्हू संवसारांत सगळ्याक आसा. कितें आसता, वांगडा भोंवता, आवय आवय करता, कितें माथ्यार चण्याच्या झाडार बीन चडयता आनी फुडें वयता आनी कितें रे ते पापाकी परी मरे, कितें रे ते अमको मरे, कितें हो आपूण करता आनी परत त्याच मनशाची घाण करता आनी आमकां येवन सांगता अरे तेणी म्हटलां म्हणून. असल्या मनशांक न्हू चड टॅकल करपाचो ना. तांकां कितें करपाचो, हांसपाचो आनी फुडें येयलो, फुड्यान पावलो न्हू बरें चाबूक दिवपाचें मागीर पावरफूल असल्याक. कितें कळ्ळें तुका. नेक्स्ट टायम मागीर कितें कोणाची घाण करिना ना. असले जे फालतूर भुरगे आसता खबर आहा तेच चेडवांची घाण करता. अरे ते चेडूं जाणाय तूं, ते अमक्याचे गर्लफ्रेंड रे, आवय म्हाज्या वांगडा भोंवताले मरे ते. आमी मागीर झाडांनी बीन वयतालीं, आमी पिक्चराक वयतालीं, आमी खूब कितें कितें करतालीं. अशें करून चेडवांचें नांव घाण करपी असलेच भुरगे आसता. आमकां जाय जाल्यार आमी डायरेक्ट सांगू शकता कोण कसो कितें पळय तो. आनी हे चेडेच न्हू चेडवाय बी आसता. चेडवाय आसता तशी की बाबा अरे तो भुरगो बरो न्हू अशें तशें म्हणपी खूब आसता. पूण कितें करया, वी कांट चेंज द मेंटॅलिटी. तेंची हेच तशें म्हणून तांकां फॅन्स खूब कमी आसता, तेंच्या वांगडा भोंवपी मनीस खूब कमी आसता. बट दे डोंट रियलायज, तेंची चूक रियलायज करिना. सो ह्यो संवसारूच असो, कांट डू एनीथींग. सो गायज आमचे इन फ्युचर बरे बरे फनी व्हिडिओज आनी खूब कितें कितें येवपाचें आसा. व्हिडिओक लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा, कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन. टील दॅन गुड नायट.